26 जुलै आंतरराष्ट्रीय गोळी वखदां विरोधी दिसा निमतान सकाळी 9 वरांचेर कालांगूट पुलीस दळान शांतादुर्गा देवळा सावन कालांगूट रेजिडेन्सी मेरेन ड्रग्स वेवहार विरोधी दिसाची रॅली काढली। ह्या रॅलीन शाळेंतल्या भुरग्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। से नो टू ड्रग्सचे तक्ते आनी ड्रग्साच्या विरोधात नारे दीत ही रॅली काढली, जातून ड्रग्साचो वापर जिवाक घातक असो संदेश लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न कालांगूट पुलीस दळ तशेंच शाळेच्या भुरग्यांनी ह्या रॅलीन वांटेकार जावन दिलो। So on behalf of Kalangut Police Station, हांव PI तुमकां सगळ्या भुरग्यांक थँक्स म्हणून सोदता। तुम्ही आयज ही रॅलीक तुमी आमकां जॉयन जावन आमचो रॅलीचो जो प्रोग्राम आसलो तो सक्सेसफूल केला आनी अशेंच तुमचे कडेन आमकां कॉपरेशन मेळपाचें। सो आय थँक ऑल द स्टुडंट्स, स्पेशली द टीचर्स फॉर अकॅम्पनिंग देम टू मेक दीस रॅली अ सक्सेसफूल इव्हेंट। थँक यू। सध्या कलंगूट आणि ड्रग्साचे सिजन पळय वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मॅक्सिमम केसीस। इवन रिसंटली आमी एक दाखलाची केस बूक केल्ली आहा आणि अशी जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळटा रिगार्डिंग यूज ऑफ ड्रग्स ऑर ट्रॅफिकिंग ऑफ ड्रग्स, ते इन्फॉर्मेशन आमी सोमतेच वर्कआउट करून आमी केसीस बूक करता आणि वी आर ट्रायंग आवर लेवल बेस्ट टू इरेडिकेट दीस ड्रग सिस्टम फ्रॉम कलंगूट